नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज लाओसची राजधानी वियंगचान हांगा पावले प्रधानमंत्री. वियंगचनांत पावल्या उपरांत भारतीय समुदायान तांकां व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. ते वियंगचनात 21व्या आसियान भारत शिखर परिशदेन आनी 19व्या पूर्व आसिया शिखर परिशदेन वांटेकार जातले. भारत प्रशांत महासागर क्षेत्रांतल्या शांतताय, स्थिरता आनी उदरगत हाचेर ह्या परिशदेन विचार जातलो. खेरीज आसियान फुडाऱ्यां वांगडा जावपी बसकेन ते सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचे दिकेन जाल्ले उदरगतीचो नियाळ घेतले. देशांतले नामनेचे उद्योगपती रतन टाटा काल राती संवसाराक अंतरले. भलायकी इबाडिल्ल्या कारणान तांकां मुंबयच्या एका खाजगी इस्पितळांत दाखल केल्ले. उपचारा मजगतीं तांणी काल राती निमणो श्वास घेतलो. तांची पिराय 86 वर्सां आशिल्ली. तांचे पार्थीव सध्या मुंबयच्या NCPA हांगा लोकांच्या अंतिम दर्शना खातीर दवरला. आयज मुंबयंत रतन टाटा हांच्या पार्थिवाचे घर मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी हेर मानेस्तांनी दर्शन घेतले. महाराष्ट्र आनी झारखंड सरकारान तांच्या सन्मानार्थ आयज एका दिसाचो राजकीय दुखवटो जाहीर केला. रतन टाटा हांणी न्यूयॉर्कांतल्या कॉर्नेल विद्यापीठांतल्यान आर्किटेक्टची पदवी मेळयल्या उपरांत 1962 वर्सा ते टाटा समूहान सामील जाले. टाटा समूहांतल्या अनेक कंपन्यांत काम केल्या उपरांत 1971 सालांत तांणी नॅशनल रेडिओ अँड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचे प्रभारी संचालक म्हूण काम सांबाळ्ळें. 1981 वर्सा ते टाटा इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष जाले. 1991 ते 18 डिसेंबर 2012 मेरेन ते टाटा सन्सचे अध्यक्ष आशिल्ले. तांच्या कार्यकाळान टाटा समूहाचो महसूल खुबश्या पटींनी वाडलो आनी 2011 ते 12 वर्सा $100 अब्ज पावलो. रतन टाटा हांच्या फुडारपणा खाला टाटा मोटर्सान प्रवासी वाहन क्षेत्रांत प्रवेश केलो. त्या उपरांत नॅनो गाडी बाजारांत हाडली. केंद्र सरकारान तांकां 2008 वर्सा पद्मविभूषण दिवन तांचो भोवमान केलो. रतन टाटा हांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घर मंत्री अमित शाह आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायला. रतन टाटा हांच्या मरणाचेर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायला. रतन टाटा हे फकत उद्योगपतीच न्हय तर एक दानशूर आनी कर्तबगार मनीस आशिल्ले अशें मत तांणी उक्तायलें. जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही. ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया. लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला. मैं समझता हूं टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया. ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की. सबसे पहले मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से उद्योजक रतन जी टाटा, इनका जो कल रात देहांत हुआ, इनके ऊपर उनको श्रद्धांजलि देता हूं गोवा के लोगों की तरफ से. रतन जी टाटा जैसे बड़े उद्योजक जिन्होंने उद्योग जगत में खुद का नाम किया और अपने देश का भी नाम किया, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीड किया और अपना नाम पूरे देश और जग भर में किया, खास करके द स्टील इंडस्ट्री
और जैगवार जैसी कंपनी यानी यूरोप में सेटअप करके एक इंडियन बिजनेसमैन, एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह के पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, ये उन्होंने सबको दिखा के दिया। माननीय मोदी जी की स्टार्टअप इंडिया के कैंपेन के अंतर्गत खुद माननीय रतन जी टाटा ने इस स्टार्टअप इंडिया में इन्वेस्ट करके ढेर सारे युवाओं को उद्योग जगत में आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात PhD चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीच्या वर्सुकी संमेलनात संबोधित केले। या संमेलनाचो विकसित भारत ॲट 2047 असो विषय आशिल्लो। येता त्या 25 वर्सांत सगळ्या क्षेत्रांत भारताक मुखार व्हरपाचें सपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें आसा। भारताची स्टार्टअप अर्थवेवस्था नेटान मुखार वता अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ढेर सारे डायमेंशन को उन्होंने ताकत देने का काम किया है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम खड़ी करना, स्किल्ड वर्कफोर्स का निर्माण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसी सभी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भारत को पायनियर बनाना और कई सारे इमर्जिंग सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर ईवी तक, ये सारे सेक्टर में आज से ही भारत पायनियर लीडर बने, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण। गोंयांत वाडट्या गुन्यांवकारीच्या फाटभुंयेर राज्यभरांतल्या पुलीस स्थानकाचेर भाडेकरूंच्या पडताळणेची मोहीम राबयता। ह्या मोहिमेचो आयज निमणो दीस। त्या निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मोहिमेचो लाभ घेवचो असो उलो मारला। आयच्या दिसा उपरांत जर कोण भाडेकरू पुलीस स्थानकाचेर वचून आपली म्हायती दिली ना जाल्यार तांकां दंड फर्मायतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोंय सरकारच्या टॅलंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूप मोठ्या प्रमाणात टॅलंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केला। आयज खरें म्हणजे 10 तारीख ही लास्ट डेट दिल्ली आमी टॅलंट व्हेरिफिकेशन करची म्हणून। ह्या टॅलंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूं ना ते विलिंगली येवन करचे, आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचे, आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळी पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टॅलंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली। म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केलें कांय हरकत ना। पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट। चुकीचो थोडे जाण जे आहा पळय न्ही 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेंत बेश्टच घालपाक लागलेले आसा। कोणूच खंयसरूच कसलेच पयशे घेयना। आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचे आनी तांच्यांनी तेजो ID प्रूफ दिवचो। हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर, ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता त्याच्या हिता खातीर। आमी पयले आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करून गेल्लो आसा। वेगवेगळे इन्सिडंट्स हे जे आहा पयलीं मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता। आयज भाडेकरूंच्या पडताळणे खातीर दिवचलच्या पुलीस स्थानकाचेर लोकांनी खूब गर्दी केल्ली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लागीं 5000 परस चड भाडेकरूंनी दिवचल पुलीस स्थानकाचेर हाजीर रावन आपली म्हायती दिली। आज जे चोरी आणि हे जाता ताका लागून बरें, पण अशे लायनीन खूप वेळ रावचे पडटा। जवळजवळ 200 लोक रावलेले आहेत। फॉर्मॅलिटीज म्हणजे एक फॉर्म त्यांचो फॉर्मेट आहे, तो फॉर्मेट भरून दिवपाचो, टेनंटाचे आणि ओनराचे दोघांचे नाव आणि आधार कार्ड दोघांचे 4 फोटो। अजून खूप जणांचे उरला, पोस्टपोन करपा जाय, पण पोलीस सहकार्य बरें करतात। जाणट्यांक न्ही मातशे प्रॉब्लेम, बाकी भुरगे रावू शकतात न्ही। पोन्न्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या कुडी विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत सुभाष वेलिंगकार हांणी उच्च न्यायालयात धांव घेतली। उच्च न्यायालयान तांकां आयज सांजेच्या 5 वरां मेरेन चवकशे खातीर दिवचलच्या पुलीस स्थानकात हजर रावपाचो आदेश दिला। पुलिसांक फावो ते सहकार्य दिल्यार तांकां अटक जावची ना अशें उच्च न्यायालयान सांगलां। फुडल्या सप्तकांत मंगळारा ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली। Honorable Justice Deshpande
has said that since the accused wants to surrender, ताणे एक स्टेटमेंट दिलो आहा की तो सरेंडर जावपा प्रयत्न करता. So since he wants to surrender, let him surrender. Today 4 o'clock or 5 o'clock he will surrender before Bicholi police station. आणि PIक डायरेक्ट केलो आहा that he has to comply with section 35 of BNS, 35 part 4 and 6, which requires that जर accused cooperate करिना, investigation cooperate करना, तेन्ना ताका अरेस्ट करपाचे ग्राउंड्स आसतले, ना जाल्यार अरेस्ट जावचे ना. सो इफ एंड ओनली इफ अक्यूज डज नॉट कोऑपरेट, तो हायड करता, कितें तरी कन्सील करता, तेन्ना द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माइट अरेस्ट. अदरवाइज इट इज एज गुड एज इंटरिम रिलीफ इफ यू गो टू सी, बिकॉज ही हैज बीन अलाउड टू अपियर बिफोर द पुलीस स्टेशन टुडे बाय 4 or 5. पणजेंतली धोकादायक जाल्ली पोन्ने नुस्तें मार्केटाची इमारत मोडपाच्या कामाक आयज सुरवात जाली. ही इमारत धोकादायक जाल्ल्या कारणान दुकानदारांनी जागा खाली करपाची नोटीस पणजे महानगरपालिकेन दिल्ली. नुस्तें विकप्यांक शेजाराक एक शेड घालून नुस्तें विकपाची वेवस्था केल्ली आसा. पणजेचे आमदार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी ह्या कामाची पळोवणी केली. फिनलँड हांगा सुरू आशिल्ल्या आर्किटेक्ट उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीन काल भारताच्या किरण जॉर्ज हांणी दादल्यांच्या एकोडी उपांत्य पूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. तांणी संवसारीक क्रमवार